गोयचे एक्सिडेंटल सीएम असे म्हणतात की फाटल्या 2 म्हयन्यान खंय 3 कोटीचे ड्रग्स सापडलेले आसा. सो हाचो अर्थ असो जाता की गोय राज्यान ड्रग्स खूप वाढत लागला अंडर द लिडरशिप ऑफ अवर एक्सिडेंटल सीएम. तसेच काल मायकल लोबोन प्रेस घेतिल्ली आणि तातून त्यांनी सांगलेले की ड्रग्स खंय कोस्टल बेल्टान न्ही तर गांवांनी चड सापडटा खंय. म्हाका अशें दिसता की अंडर द लिडरशिप ऑफ अवर एक्सिडेंटल सीएम गोय राज्य हे आसा पळय आमचे ते उरता गोय जावन पडलेले आसा. विनोद पालेकरान जे दाखवून दिल्ले आसा तो ड्रग्स चलता गांवांत तसोच कोस्टल बेल्टान इंटरलँडान सुद्धा ड्रग्स जो पावल्लो आसा. जे होम डिपार्टमेंट आसा ते तुज्या अंडर आसा आनी तुजें काम तेणी केल्लें आसा एक्चुअली. आनी जे VIP पुलीस ऑफिसर आसा जायते तेंचे जे पॉलिटिकल जे कलेक्शन एजंट जाल्ले आसा तेंचे पॉलिटिकल बॉसीसाचे ते आमी सून वील बी एक्सपोज्ड. सम पुलीस ऑफिसर्स आर देयर विथ द प्रूफ. गोवा फॉरवर्ड जो आमचो पक्ष आसा तो आमी सदांच ड्रग्साक लागून सदांच फुडें आसतले. हे गोय आमचे वाचोवपाक